न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव सुशांत गावस। गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लायव्ह बुलेटिनात तुमकां येवकार। चलात तर आयच्या दिसाचो नियाळ घेवया। आयज कॅबिनेटय जाल्ली आसा। ते भायर गोवा लोकसेवा आयोग जातून उदय सिंग रावराणे म्हणटा ताची नियुक्ती जाल्लेली आसा। ताका कोंकणीचें गिन्यान ना आनी ताचे नियुक्तेक लागून कांय जाणांनी प्रस्न उपरासला। हे विशीं चला म्हायती जाणून घेवया। सगळ्यात पयलीं आमच्या वांगडा आसा गौरीश परब आमोणकार। गौरीश, आयच्या दिसाची अपडेट कितें? लोकसेवा आयोगाचेर जाल्ली रावराणे हांची नियुक्ती सद्या वादाचो विशय जावन रावला। तांकां काडून उडोवपाची सद्या मागणी जावपाक लागिल्ली आसा। तांच्या नियुक्तेक कृष्णा पंडीत हाणें आक्षेप घेतिल्लो आसा। तांकां कोंकणी भाशेचें ज्ञान नासून तांची नियुक्ती ही राजकीय दबावाक लागून जाल्ल्याचें कांय जाण उलोवन दाखयतात, अशी बातमी आसा। राज्यपाल श्रीधरन पिल्ले हांकां बरयल्ल्या पत्रांत पंडीत रावराणे हांकां लोकसेवा आयोगा कडल्यान काडून उडोवपाची सद्या मागणी आसा, अशी ही न्यूज आसा, जी तुमकां आयज आमच्या 7 PM बुलेटिनाक सविस्तर पळोवपाक मेळटली। ही एक म्हत्वाची अपडेट जावन आसा। उदय सिंग रावराणे म्हणटा ते नाशिकान एका विद्यापिठान खंय सेवा बजायतात, तरी आसतना गोंयान लोकसेवा आयोगाचेर ते कार्यरत आसात। तांचे नियुक्तेक कृष्ण पंडीत म्हणटा तांच्यांनी हरकत घेतिल्ली आसा। हे विशीं राज्यपाल श्रीधरन पिल्ले हांकां पत्र बरोवन तांच्यांनी कळीत केला आनी तांकां बेगीन काडून उडोवची अशी मागणी केल्या। आतां वचुया उशा झरावकरा कडेन। उशा, आयज कितें अपडेट आहा तुजे कडेन? फुलोत्पादन दुकानान जी भाजी इबाडिल्ली वा बाविल्ली आसता ती समज तुमकां दिसली आनी ताचेर तुमकां कागाळ करपाची आसा जाल्यार आतां फलोत्पादन विभागान हेल्पलायन नंबर दिला। ताचेर तुमी फोटो मारून धाडपाक शकतात, ना तर ताचेर कागाळूय करूंक शकतात, अशें आमकां फलोत्पादन अध्यक्ष प्रेमीन शेटान म्हायती दिल्या। आनी जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार संजिविनीची संविधा समितीची बसका जावपाची आसलेली नोव्हेंबराच्या 30 तारखेर। कांय कारणां खातीर जो संविधा समितीचो चेअरमॅन आसा तो उपलब्ध नाशिल्ल्या कारणान तांच्यांनी ती आतां बसका 5 डिसेंबराक दवरल्या। आनी ह्या बसकेक जो निर्णय जातलो तो निमणो निर्णय आसतलो, अशें आमकां ऊस उत्पादन अध्यक्ष राजेंद्र देसाय हाणें सांगलें। आनी ह्यो दोनी ज्यो बातम्यो आसा तुमी पुराय बातम्यो पळोवच्यो आमच्या 7 बुलेटिनान। फलोत्पादन महामंडळाच्या गाड्यांचेर तुमकां जर बाविल्ली भाजी किंवा पेड्ड्यार जाल्ली भाजी मेळ्ळी जाल्यार तुमी फलोत्पादन महामंडळा कडेन रितसर कागाळ करपाक शकता। हे कागाळी उपरांत फलोत्पादन महामंडळ आसा ते हाची दखल घेवन ताचेर कारवाय करतले खंय। ही एक म्हत्वाची अपडेट जावन आसा। आतां आमी वचुया संजना हंजुणकरा कडेन। संजना, आयज कितें अपडेट आहा तुजे कडेन? आयची जी पयली बातमी आसा ती खूब बरी आसा। ती म्हणजे पुराय भारताच्या ह्या मिशनाचेर लक्ष आशिल्लें, ते म्हणजे उत्तराखंड उत्तरकाशी बोगद्यांत जे 41 कामगार आडकल्ले तांकां काल 17 दिसां उपरांत सुरक्षीत भायर काडपाक येस आयले। 12 नोव्हेंबराक बोगद्याचो भाग कोसळिल्लो तेन्ना पासून ते भितरूच आशिल्ले। मजगतीं ह्या बोगद्यांतल्यान भायर काडपाक आमचे गोंयचे जे अमोक गुडेकार आनी असिफ मुल्ला ह्या 2 खण अभियंत्याचे हातून योगदान आसा। आनी दुसरी जी बातमी आसा ती म्हणजे लायन हेल्परांचे जे शिवोले हांगा एका लायन हेल्पराक मरण आयिल्लें, त्या प्रकरणांत असिस्टंट जो लायनमॅन आशिल्लो ताका निलंबीत केल्ले आसा। आनी दुसरो म्हणजे कनिश्ट अभियंत्याची लेगीत चवकशी सुरू आशिल्ल्याचे सुदीन ढवळीकार हाणें सांगिल्लें आसा। मजगतीं घरांत जेन्ना फ्रीज, टीव्ही, AC बीन हाडच्या पयलीं लायटीचो लोड वाडोवपाचो अशें ताणें सांगिल्लें आसा। आनी तिसरी जी बातमी आसा ती म्हणजे मांडोवी ब्रिजार काल राती उसरा एक उस्कयच्या फारूक उस्मान हाणें उडकी मारिल्ली आसा। ताजी बॉडी आजून मेळूंक ना। आजुनूय पुलिसांचो सोद चालू आसा।
उत्तराखंडातल्या उत्तरकाशी बोगद्यान काम सुरू असताना 12 नोव्हेंबराक एक भिरांकूळ घडणूक घडिल्ली आणि भितरलो जो भाग कोसळून 41 जाण भितर आडकून पडिल्ले. फाटले कितलेशीच दीस तांकां वाटोवपा खातीर नेटाचे यत्न चलिल्ले. अमेरिकेंतल्यान काही मागणां हाडून तांकां भायर काडपाचो यत्न चल्लो. निमणो आयज सुरक्षीतपणान 41 जाणांकूय भायर काडला आणि ही एक म्हत्वाची अपडेट जावन आसा. ह्या ज्या सगळ्या वावरांत गोंयचे 2 भुरगे तांच्यांनी भितर वांटेकार जाल्या. गोंया खातीर ही खरीच अभिमानाची गजाल जावन आसा. आतां वचुया आमचो स्पेशल करस्पॉन्डंट समीप नार्वेकारा कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया आजच्या दिसाचो नियाळ. समीप, आयज कितें आहा? आयज म्हत्वाची हें म्हणटा तेच कॅबिनेट मिटींग जाली. कॅबिनेट मिटिंगान खुबशे म्हत्वाच्या निर्णयाक मान्यता दिला. एक मान्यता म्हणटा ती जी पॉश गाडयो आसा 6 लाखा वयर तेजेर टॅक्सात रिविजन करून, मोटर व्हेकल टॅक्सान रिविजन करून टॅक्स तेंचो देंवयला, कमी केला. म्हटल्यार 6 लाख ते जितके जे प्रायस वयता वाडत वयता तेजेर लो तेंच्यांनी टॅक्सात कपात केल्या. आनी एक मेन विशय म्हणटा तो जे कॉन्ट्रॅक्ट गव्हर्मेंट स्टाफ आसले, कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ, तांकां मटर्निटी लीव नासली, तांकां मटर्निटी लीव अप्रूव केला. तांकां मान्यता दिला तांकां लीव घेवपाक. तांकां मटर्निटी लीव आतां मेळटले. समज मिसकॅरेज पासून जाता तेंचो लिवे वेळार जाल्यार तांकां बेनिफीट मटर्निटी लिवीचे मेळटले. आनी जे कोण C क्लासचे हे आसले सरकारी कामगार, तांकां कांय बेनिफीट नासले, तांकां आतां VRS स्कीम दिला. तांकां VRS स्कीम आतां मेळटली. आनी 2 म्हयन्याचो पगारूय तांकां VRS घेतना तांकां 2 म्हयन्याचो पगारूय दितले फुडलो कितें येता तो. आनी हे जालें आतां कॅबिनेटाचे हे. आनी फुडलो आतां एक म्हत्वाचो विशय म्हणटा तो बोंडवळ तळ्याचो पयलो आमी काल एक स्टोरी केला. मुद्दाम माटयला ते शेतां पिकयला आनी कोणी तरी वाल फोडला म्हणून. हेज्या बद्दल आमी पर्यावरण मंत्री जो नवोच नियुक्त जाला अलेक्स सिक्वेराक विचारले. तेणी म्हटलं हेजी दखल घेतला. तो इंजिनियर आसात, कोण आसत आनी एक्सपर्ट आसा, ऑफिशियल आसत, तेंचे इन्स्पेक्शन करतलो आनी फुडले कितें ती कारवाय करतलो म्हणून. आतां तिसरो मेन विशय येता तो शॅक्स सॅक्शनचो. शॅक्स अलॉटमेंट केला टुरिजम डिपार्टमेंटान. आतां डिसेंबर लागीं पावलो. ऑक्टोबरान स्टार्ट जाता टुरिजम सिजन. नोव्हेंबरूय सोंपलो, आजुनूय शेकां बिचार येयनात टॅम्पररी. आनी ही शिरकालाक लागून ती गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची मान्यताक लागून. जेन्ना सिवेज तुजें कनेक्शन प्रॉपर आसतलें तेन्ना गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तुका मान्यता दिता. आनी त्याच इश्यूक लागून सिवेजीच्या हाका लागून तो घोळ जातालो, ताका आडमेळी येतालो. आनी जो आदलो पर्यावरण मंत्री आसा निलेश काब्राल, तेणी एक प्लॅन, एक येवजण लायिल्ली चालीक, जेका लागून हांकां इजी जातलें GPCBचो परवानो मेळपाक. पूण तेन्नाच तो भायर पडलो, ताका मंत्री मंडळांतल्यान राजिनामो दिवचो पडलो आनी तें पर्यावरण खातें आसा तें अलेक्स सिक्वेरा कडेन येयलें. हाचेर आमी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेक विचारलें, बाबा केन्ना हांकां परवानो मेळटलो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो आनी केन्ना वेवस्था सुरवात जातलो. तो म्हणटा एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेन आमी मिटींग घेतले, चीफ मिनिस्टर आसतलो, टुरिजम डायरेक्टर आसतलो, हेज्या बरोबर हो विशय डिस्कस करतले, बेगीच्या बेगीन सुटावो करतले सांगलें. मागीर वयलो आमी हाका विचारलें, एनवायरमेंट मिनिस्टर अलेक्स सिक्वेराचो नांव आसा, शेकवालाचे विचारलें केन्ना सुरू जातलें, कसले प्रश्न केन्ना तांकां परवानो मेळटले. तुका कोणी सांगलां तांकां इश्यू आहा म्हणून? तेंचे कसलेच इश्यू ना, सगळे बरें आसा, कसले परवाने कांय ना. आपूण हालींच तांकां आत्ताच सकाळींच मेळ्ळा शेक ओनरांक, तेंच्यांनी आपल्या कडेन कसलेंच उलोवंक ना. पूण 2 तोंडांनी उलयता, एक मंत्री एक उलयता आनी दुसरो मंत्री एक उलयता. म्हणल्यार हेज्या वयल्यान कळटा टुरिजम डिपार्टमेंट आनी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हेंच्या भितर कसलेंच कॉर्डिनेशन ना. आनी ह्या घोळाक लागून शेक वेवसाय लांबणेर पडले, ह्या दोगांयनी इनडायरेक्टली मान्य केला. जो पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिक्वेरा तांणी हालींच आपलो पदभार स्विकारिल्लो आसा. दुसरे वटेन शेकवाले बोब मारतात की ताजे परवाने मेळोंक नाशिल्ल्यान शेक घालपाक मेळना. टुरिजम मंत्री सांगता की हे जे सगळे रितसर जे विशय आहात ते सुटावे करतलो म्हणून. पूण खंयचे कडेन कांय ना, अजुनय शेक जे आहात ते घालपाक चालू जावंक ना. दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट म्हणजे आयज जी कॅबिनेटीची बसका जाली तातूंत ज्यो 6 लाखां वयल्यो ज्यो हाय एंड गाडयो आसात तांच्या वयलो जो कर आहा तो कमी केला आनी 6 लाखां मेरेनच्या गाडयांचेर कर लायतले. ही एक म्हत्वाची अपडेट. दुसऱ्या वटेन कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर सरकारी खात्यांनी आशिल्ल्या कामगारांक खंय मॅटर्निटी लीव दिल्या. ही एक तेंचे खातीर म्हत्वाची अपडेट जावन आसा. आतां आमी वचुया आमचे सब एडिटर उत्तेजा गावसा कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची अपडेट. उत्तेजा, आयज कितें आहा बातमी तुजे कडेन? आयचे म्हटल्यार काल मंगळारा राती सार मानस दिवचल हांगा एक दुर्दैवी घडणूक घडली. थंय जी कार आसली ती डायरेक्ट सरळ उदकांत गेली डायरेक्ट. जो कार चलोवपी आसलो ताका खंय तरी काळजाच्या आताकान
आतां आयल्या कारणान ती कार आसली ती डायरेक्ट उदकान गेली आनी हातून जे 3 जाण जे ट्युरिस्ट आसले ते एक फॅमिली आसलेली तांकां थळाव्या लोकांनी काडलेत पूण जे खंय तरी जे जो ड्रायव्हर आसलो कार चलोवपी ताका काडून वचून ताका मरण आयलें. तो चलोवपी आसलो तो दिवचल धबधब्या वाठारांतलो यतीन मयेकर आसलो हाका थंय मरण आयिल्लें आसा आनी तो आसलो तो ड्रायव्हर आसलो तो ह्या पर्यटकांक घेवन रेल्वे स्टेशनार वयतना ही दुर्दैवी घडणूक घडली. आनी दुसरी बातमी म्हटल्यार आयज आतां दनपारां गिरी म्हापसा महामार्गाचेर एक भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातान जो कार चलोवपी आसलो तो परवरीच्यान म्हापशेच्या दिकेन येतालो आनी म्हापशेच्या दिकेन येतना तांणी जे सायडीक कुशीक माड आसलो त्या माडाचेर नेटान धपको दिलो आनी हो धपको इतलो नेटान आसलो की तो माड हुमटोवन पडलो आनी गाडी मदीं आयली आनी गाडयेच्या मदीं तो ड्रायव्हर आसलो पळय तो आडकून उरलो. थळाव्या लोकांनी ताका काडलो आनी हॉस्पिटलान एम्बुलन्सीन घातलो पूण ताका थंयसरूच जाग्यारच मरण आयिल्लें आसा. ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां आयच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. सारमांचेर एक काल दुर्दैवी घडणूक घडिल्ली ती म्हटल्यार बॉम्बेच्यान आयिल्ल्या पर्यटकांक घेवन एक टॅक्सीवालो रेल्वे स्टेशनाचेर वयतालो पूण पिळगांवां सारमांचेर जेन्ना तो फेरी धक्क्या कडेन पावलो तेन्ना गाडी अचकीत भितर गेली आनी डायरेक्ट उदकान गेली. ह्या घडणुकेन जो ड्रायव्हर आसलो दिवचलचो तरणाटो ताका जाग्यारच मरण आयलें पूण जी फॅमिली आसा 3 मेंबरांची फॅमिली तांकां जिवदान मेळ्ळें. दुसरे वटेन आयज परवरी राष्ट्रीय महामार्गाचेर एक भिरांकूळ अपघात जालो. एक 60 वर्साचो मनीस येतालो म्हापशेच्यान ताणें माडाक धपको दिलो आनी ह्या भिरांकूळ अपघातांत ताका मरण आयिल्लें आसा. सेगीत दुसरे दीस ही एक म्हत्वाची अपडेट जावन आसा. आनी कांय म्हत्वाच्या अपडेटां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. कॅमेरामॅन यश सयत हांव सुशांत गावस. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता ज्या कडेन न्यू न्यूज येत असतात. जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडलीं नांवां आमी आयकल्यात आसतलीं. अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.